नमस्कार माझे मोगाळ इश्टानो, हांव प्रणाली आनी तुमच्या सगळ्यांचे आमचे यूट्यूब चॅनलाचेर स्वागत आसा। आयज आमी करया ग्रीन मसाला पॉम्फ्रेट किंवा पापलेट फ्राय। तर यो सुरवात करया। ताका लागून हांवें हांगा 4 पापलेटी घेतल्या। ही मिडियम सायज पापलेटी घेतल्या। हांकां हांवें उदकान बरें धुवन घेतला आनी दोनी वटेनी अशें बरें कात्रे घालून घेतला। अशें केलें म्हणटकीर ताका तो मसालो बरो वेवस्थीत लागता। आता हांकां आमी मॅरिनेट करून घेवया। तातूंत घालता अर्दो चमचो मीठ, हांगा तुमी तुमचे चवी पुरती वापरात। अर्दो चमचो घालता हळदीचो पिठो आनी हें आमकां नुस्त्यांक बरें पैकी लावन घेवपाक जाय। अशें वेवस्थीत मीठ आनी हळद दोनी सायडीनी अशें नुस्त्याक लावन घेवया आनी एक अर्द वरा खातीर काडून मॅरिनेट करपाक दवरया। ताजे उपरांत मिक्सरान 8 ते 10 लसणीच्यो पाकळ्यो सोलून घेतल्या, त्यो घालून घेता। 2 इंच आल्याचे कुडके तासून घेतल्या, ते घालून घेवया। 3 ते 4 हरवी मिरसांगो तांचे देठ काढून घेतला, ती घालून घेता। हरवी मिरसांग घालता आसतना अशी मोडून घालपाक जाय। अशें केलें म्हणटकीर वाडटा आसतना ती बरी सोंपी पडटा। मागीर तातूंत घालता एक मोठो कांदो असो उबो चिरून घेतला, तो घालून घेता। थोडीशी घालता ओली कोथमीर, चवी पुरते मीठ घालून घेवया। ताज्या उपरांत घालता अर्दो चमचो हळदीचो पिठो आनी अर्दो लिंबू असो बरो पिळून घेता, ताजो तो रोस बरो काडून घेवया। ताज्या उपरांत घालता इल्लेशें उदक, हांगा चड उदक वापरप ना आनी हें आमकां बरें वांटून घेवपाक जाय। एक फायन पेस्ट तयार करून घेवपाक जाय। आनी हो पळया आमचो ग्रीन मसाला पेस्ट तयार जाल्लो आसा। हो चडूय दाट वांटप ना आनी चडूय पातळ वांटप ना, अशी ताजी एक मिडियम कन्सिस्टन्सी दवरपाक जाय। आतां हो मसालो आमी ते मॅरिनेट केल्ल्या नुस्त्यांक बरें वेवस्थीत लावन घेवया। थोडो थोडो मसालो असो सगळ्या नुस्त्याचेर घालून तांच्या भितर ते कात्रे घातला तशें असो बरें वेवस्थीत तांकां अशें लावन घेता। तशेंच आमी सगळ्या नुस्त्यांक तो वेवस्थीत मसालो लावन घेवया। आनी हो पळया आमी सगळ्या नुस्त्यांक तो मसालो बरो वेवस्थीत लावन घेतला। आतां हांकां आमी 1 वरा खातीर काडून मॅरिनेट करपाक दवरया। ताजे उपरांत कायलीन इल्लें तेल गरम करून घेता। तेल बरें पैकी तापलें म्हणटकच ते एक पापलेट सवका अशें कायलेर घालून घेवया। ती घालता आसतना सवका घालून घेवपाक जाय। ती घालून जालें म्हणटकच ताजे वयल्यान इल्लेशें तेल घालून घेता आनी ही आमकां रोखडीच परतुपाक जायना, थोड्या वेळान ही दुसरे वटेन परतून घेता। मागीर तो उरिल्लो मसालो आमी ताज्या मदीं घालून घेवया आनी तोय एक 5 ते 6 मिनटां खातीर बरो शिजोवन घेवया। तो असो बरो मसालो शिजलो म्हणटकच ते मसालो नुस्त्यांक अशें मिक्स करून घेता, अशें बरें मिक्स करून घेता आनी थोड्या वेळान ते नुस्तें दुसरे वटेन परतून घेवया। नुस्तें परतता आसतना सवका परतुपाक जाय, कित्याक म्हणल्यार पापलेट रोखडी मोडटा। आनी तो मसालो असो घालून आमी दुसरे वटेन अशें परतून घेता। तो मसालो बरो त्या पापलेटीक लागपाक जाय, ताका लागून दुसरे वटेन परतून घेवया। आनी हें पळया आमचे दुसरे वटेन परतून जाल्लें आसा। आनी अशे तरेन तुमचे ग्रीन मसाला पॉम्फ्रेट किंवा पापलेट फ्राय तयार जाल्ली आसा। रेसिपी तुमी एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात, तुमकांय खूब आवडटली। आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळ्या अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन, तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।